फुलांनी तिचं संसार फुलेलो. फुलांनी तिच्या भुरग्यांक सुशिक्षित केले आणि तिका स्वावलंबी. पळयात फुलां विकून जिणेचो प्रवास घडयल्ल्या फेराव आंटीचो हो देख दिवपी स्पेशल रिपोर्ट. फुलां फुल्ली आनी तिचो संवसारूय फुल्लो. मोगरी, जायो, जुयो आनी हेर फुलां विकून आंटी फेर्रांवान फाटलीं 6 वर्सां सावन आपलो संवसार केलो. भुरग्यांक शिकयली, घरकाराक संवसाराचो गाडो ओडपाक साथ दिली आनी बायलांक फुलांची फाती मेळपाचो आनंद. अस्नोडा बस स्टँडा सामकार आंटी फाटलीं कितलींशींच वर्सां फुलां विकता आनी तिच्या फुलांक बरीच मागणी आसा. तुम्ही खंयसून येता? अस्नोड्याच्यान आमचे. ओके, तुमी अस्नोड्याची. कितले दीस जाले तुमी आतां? हांगासर आतां फुलां जालीं काय 10, 12, 15 दीस बी ही फुलां मेवता, मागीर पोती मेवना. मागीर पोती जाता, पोती मागीर विकूंक येता. हे सदांच मेवना ते जाय आनी मागीर जायो जाता, मागीर जायो विकूंक येता. हितूनच आमी चलयता आमचो. आतां तुमी आतां कितलीशींच वर्सां जाली आसतली हय. करता. त्या धंद्यान तुमकां कितें यश आसा? हय, कोत्ता मेवता. एकदां तूं हाडटाय तें तुका घरानूच व्हरता, जाता दिसपटो. ह्या धंद्यान हय. तुमचें घर चलता? चलता. हय, बरें चलता. हय, एकदां कांय मेवना. थोड्यो जाल्यो काय खूब जाल्यो काय मेवता. मागीर आपलें हें घरांतलो दीस पयस सगलो हें करूंक जाता. कितें बी तुमच्या घरान आनी कोण कोण काम करता काय तुमी ह्याच धंद्याचे? तुमचे हांव पयलीं हेंच जाणा, आतां म्हाजे चेडूं कामाक वयता. हय, आतां आनी घरकार म्हाजो चेचीन कामाक वयता. तुमच्या भुरग्यांक बी तुमी ह्याच धंद्या वयल्यान शिकयला? शिकयला बी. हय, हेजेरूच शिकयला आनी फुलांचे वचोन हें कोत्तालीं. फुलांचो धंदो तसो सोंपो न्ही. केन्ना केन्ना बरें गिरायक जाता जाल्यार केन्ना फुलां आसा तशी घरा व्हरची पडटा. फुलां फुलपाचो वेळ, तो गुंतपाक लागपी टायम आनी त्या वेळार विकपाक व्हरपाक मेळपाक जाय अशें आंटीन सांगलें. सद्या ती मोगरेची फाती विकता. पयलीं हांव मोगरी विक्रेत्यां कडल्यान विकत घेताली, आतां आपणेच मोगरी लायल्यात अशें आंटीन सांगलें. आनी लोक बीन अशे तुमचे कडल्यान व्हरता? हय, व्हरता. मुद्दम जावन ती सांगून मुद्दम. व्हरता? हय, सांगून व्हरता. तूं बरें येता तुमी हांगासर? गुंतता हें, जाता तें. सकाळची बी येता? सकाळची बी आसता, मागीर खोपना जाल्यार सांजचे रावचें पडटा. दिसभरूय रावचें पडटा खोपना जाल्यार. एकदां सेल बेगीन जाता, एकदां आख्खो दिसूय रावचें पडटा. ओके, कित्याक केन्ना बघत जायना न्हू, घर चलना. तुमकां कित्याक दिसलें की हो धंदो करचो म्हणून? हो धंदो म्हणजे हांवें पयलें लोकांची घेवन विकतालीं हांव पयलीं, मागीर हांवेंनूच रोयलें, मागीर हांवेंनूच तें विकूंक स्टार्ट केलें. आंगान धमक आसत आनी जिणेंत येवपी प्रत्येक परिस्थितीक तोंड दिवपाची ताक आसत जाल्यार जिणेचो प्रवास सुंदर आसा हाची देख फेर्रांव आंटीच्या फुलां विकून केल्ल्या संवसारांतल्यान घेवं येता. वरांची वरां उबी रावून ती आपलो वेवसाय तोंडार हांसो दवरून करता. कोणें म्हणलां शिक्षणूच सगळ्यांक घडयता? जीण जेका जगपाक कळटा तो ताचे जिणेचो राजा हाचें प्रत्यक्ष उदाहरण म्हटल्यार फेर्रांव आंटी. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.